मडगांवां एसजीपीडीएच्या होलसेल नुस्तें बाजाराच्या वाठारांत चलपी बेकायदेशीर रिटेल नुस्तें विक्री, फळां आनी भाजी विकतल्यांचेर खर कारवाय करपाचो निर्णय एसजीपीडीएन घेतला. होलसेल नुस्तें बाजारात चलपी सगळे बेकायदेशीर रिटेल धंदे 1 डिसेंबरासावन बंद करचे, नाजाल्यार कायदेशीर कारवाय करपाची शिटकावणी एसजीपीडीएन दिल्या. होलसेल नुस्तें बाजारात फक्त होलसेल नुस्तें विकपाक मेळटलें. मडगांवच्या होलसेल नुस्तें बाजारात रिटेल नुस्तें, फळां आनी भाजी विकतल्यांचो आंकडो कमी ना. येरादारी आनी नितळसाणीच्या समस्येची दखल घेवन निमणे एसजीपीडीएन 1 डिसेंबर सावन सगळे बेकायदेशीर रिटेल धंदे बंद करपाची घोशणा केल्या. South Goa Planning and Development Authority hereby gives notice and warns the general public that any unauthorized retail sale of any items like fish, vegetable, fruits, etc. in the premises of SGPDA Interstate Wholesale Fish Market from 1st December 2015 onwards shall be prosecuted and penalized as per law by order member secretary. लोकांक ट्रॅफिकाचो भरपूर अडचण जाता. म्हाका दिसता हे हांगसर खरें म्हळ्यार बरें जावपा जाय आशिल्लें आनीक तेजे भायर कंट्रोल उरपा जाय. प्रत्येकाक एक ठरावीक जागा हांगसर दिल्लो आसा, अलॉट केल्लो आसा. तो अलॉट ताजे भायर लोक बेकायदेशीर गजाली करता, हाजेर म्युनिसिपालिटीचो डेफिनेटली कंट्रोल आसपा जाय. हे मार्केट जर शिफ्ट करत जाल्यार हांगा तुज्यान क्लीन करपाक बरें पडटलें आनी होलसेल इज फॉर होलसेल ओनली, नॉट फॉर रिटेल. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. दुसऱ्या आयएसएलच्या सेमीफायनलीत पावपाक एफसी गोवाक उरिल्ल्या 2 गेमींतल्यान किमान 1 जैत जाय. आयतारा झिकोचो पंगड केरळ ब्लास्टर्स आड कोचीत खेळटलो. फुडल्या आयतारा दिल्लीत दिल्ली डायनोमोज आड मॅच जातली. दुसरे वटेन केरळ सेमीफायनलीत पावपाच्या रेसींतल्यान भायर पडिल्ल्याच जमा जाल्या. पूण घरच्या मैदानार खेळटना केरळ नेटान खेळपाची शक्यताय आसा. इतल्यान हें खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.